कार्यालयान एक निवेदन दिला। ह्या निवेदनान आम्ही काल म्हणजे 5 एप्रिलाक जी घटना घडली चांदेल पाणी प्रकल्प थंयसर सगळे मिनिस्टर निलेश काब्राल येयल्लो, थंयसर आमचे स्थानिक आमदार पेडणेचे प्रवीण आर्लेकर आणि मांद्रेचे जीत प्रवीण आर्लेकर आणि मांद्रेचे जीत आरोलकर आणि सगळे इतर पदाधिकारी इतर अधिकारी असलेले आणि थंयसर उलयता मिनिस्टर निलेश काब्रालान जी कितें अपमानास्पद वागणूक आणि जी कितें उतरां आमच्या मिनिस्टर आमचो आमदार स्थानिक आमदार प्रवीण आर्लेकराक उलयली आणि त्याचा जो टोन असलो तो खूप अपमानास्पद वागणूक दिवपासारकोच असलो। थंय तशी उलोवपाची गरज नासली आणि जेन्ना आमच्या आमदाराचो आमच्या लोकप्रतिनिधीचो अपमान एखादो भायलो मंत्री येवन हांगा करता म्हणजे भायल्या मतदारसंघाचो जरी तो गोवाचो मंत्री तरी असलो तरी सुद्दां आमकां दिसलें की तो आमचो सगळ्या पेडणेकारांचो अपमान आसा आणि सगळे स्वाभिमान पेडणेकाराच्या वतीन हांव ह्या घटनेचो निशेध करता आणि मंत्री निलेश काब्रालाक एकूच आवाहन करता की येता त्या 8 दिसां भितर तेणी ह्या घटनेची माफी मागची आणि आमच्या आमदाराची बी माफी मागची आणि दिलगिरी व्यक्त करची। हो विषय तेणी वाडोवचो न्हू। आता मुद्दो असो की आमी आमच्या आमदाराचे वैयक्तीक समर्थन करता अशें ना, पूण जो आमदाराची आमच्या जी खुर्ची आसा आमच्या आमदाराचे जे स्थान आसा त्या स्थानाचो तेणी इन्सल्ट केला अशें आमी मानतात। एक लोकशाहीन आमी जे लोकशाहीन रावता ते लोकशाहीक आमदाराक एक किंमत आसता आणि त्या आमदाराची जर अशी अवहेलना जाता जाल्यार पंच सरपंच झेडपी आसात आणि इतर सगळे नागरीक आसात हेंची कितें अवस्था आणि ही जर पळयले जाल्यार हे वारंवार पेडण्यान घडत आसा आणि आता हे चड जाल्या कारणान आता कालचे जर सारखेच पहिली फावटी तरी कशें सांगताले मुटला रे म्हणून आयकून खबर आसली, काल सारखे लायव्ह दिसले आणि सगळ्यांनी पळयले। सायडीक मांद्रेचो आमदारूय आसलो तेणी सुद्धा तेची सुद्धा मान सकल आसली। म्हणजे हे जी भाशा वापरतात ही पेडण्या खातीर काय हेंचे अशेच तरेची वागणूक आसा तर हेंकां दाखोवन दिवपाक जाय आमी लोकशाहीन रावतात आणि लोकशाहीत लोकांनीच घातलेल्या मताचेर तुमी आज थंय बसल्यात आणि अशी उद्दामपणां करप ही बरोबर न्हू। ह्या आदी सुद्धा पेडणे तालुका नागरिक समितीन मोपा एअरपोर्ट जाय म्हणून जे आंदोलन केले तेजे उपरांत डिलिमिटेशना खातीर केले, तेजे उपरांत कुळू कायद्या खातीर केले, अमरनाथ नायक प्रकरणान केले, अशे प्रत्येक वेळा पेडणे तालुका नागरिक समिती आंदोलन करीत आसा। ह्या फावटी आमकां आनी आंदोलन करपाची पाळी हाडची न्हू हेंच्यांनी। जर जाले जाल्यार हेचो फुडलो टप्पो म्हणजे घरोघर जावन सये घेवप किंवा देवाक गाराणी घालप, तेचे फुडें वचून आमी पुतळो जाळपाचे ठरयला, पूण ते अजून पुतळो जाळपाचे कशा सिस्टमीन की मुख्यमंत्र्यापासून सुरवात करप काय फक्त निलेश काब्रालचे जाळप हे सगळे हे घटना जायत रावतले, घेराव जायत रावतले जो पर्यंत पेडणेच्या जनतेक दिसना की आमकां मानान जगयले वचना तो पर्यंत हे अशेंच चलतले। सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माननीय महोदय निलेश काब्राल मंत्री येयल्ले आहेत आणि त्यांनी तो असो कितें दोगूय आमदार सायटीक बशिल्ले आणि आमच्या आमदाराक माननीय प्रवीण आर्लेकराक तांणी अपमानास्पद इन्सल्टींग भाशा वापरली आणि त्यांच्यानी अशी भाशा वापरूंक जायना आसली चार चौगांत। कित्याक सांगता ह्या चार चौगांत बसल्या उपरांत आपले साकार जिबेर ठेवून तेंच्यांनी अशें सगळ्यां कडेन वागणूक घेवपाक जाय आशिल्ली। कित्याक बरे बरे ऑफिसर आशिल्ले थंयसर, बरे बरे आनीक कोणय खूब जाण आशिल्ले। ती इन्सल्टींग भाशा त्यांनी आमच्या आमदाराक वापरून आमदाराचोच न्ही तर आमचो सुद्दां त्यांनी अपमान केलेलो आसा।